गॅस पाईपलाईनीच्या कामान कुडचीडच्या थळाव्यांक त्रास करून सोडल्यात। सगळे रस्ते पाईपलाईन घालपा खातीर खणून दवरल्यात। फाटल्या एका वर्सा सावन ताची दुरुस्ती जावंक ना। अपघात वाढत आसात, प्रवाशांक त्रास जाता। बेगोबेग रस्ते जाग्यार घालात, थळाव्यांनी मागला। कित्याक पडला हो? तो गॅस पाईपलाईन न्ही आतां हो पयलीं रस्तो कसो आसलो? पयलीं रस्तो इतको गॅरंटीड आसलो की आमी गॅरंटी दिता की असो रोडच खंय नासलो। आनी आतां कितें त्रास जाता? आतां हें पळय, हे सायडीक भंय दिसता, ते सायडीक भंय दिसता। हय, नॅरो जालो न्हू, नॅरो जालो रस्तो। ते स्कूटरवाले आनी कितें तांकां कितें प्रॉब्लम? त्रास खूब जाता। आनी कोण पडले बी हांगा? तशें पडटा। आतां थंय तुमी मुद्दाम आरकार वचून पळयात कितें जालां तें। तुमची कितें मागणी आसा? कितें म्हणटा तुमी? आमी कितें म्हणना, मेळवना। ताका हें पळय, तेणी फोन केलो जाल्यार तेचो फोन ते न्ही उखलिना न्ही जाले। तुमी आतां कितें म्हणटा? कितें रस्तो कसो करून दिवचो? रस्तो आमचो आसलो पळय तेच टायप आमकां जावो, हें म्हणटा आमी, आनी कितें ना। रस्तो फोडप हें आतां सद्याचेंच जाल्लें आसा। हें आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तशेंच गॅस पायपलायन जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसा ते रस्ते येवन फोडटात। तसोच एक रस्तो आमी पळयतात फाटल्यान कुडचेरा गांवांत सद्या आमी आसा। हो रस्तो अंडरग्रावंड गॅस पायपलायनी खातीर फोडलेलो। सादारण आतां वर्स जावन गेलें आनी गांवांतल्यान सामकी पायपलायन अशी येयल्ली आसा आनी अशी ती महाराष्ट्रान वता। म्हणून जी पायपलायन तेंच्यांनी फोडला रस्तो, पूण तो तशेंच दवरून गेल्या। त्या खातीर खुबसो त्रास जो थळावे लोक तशेंच हांगासून जे यो वच करपी लोक आसा तांकां जाता। आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाण की हांगा खुबशे एक्सिडेंटूय जाल्ले आसा आनी पयलीं हो रस्तो सामको बरो आसलो अशें लोक सांगताले आनी आतां फोडल्या उपरांत ताची सामकी वायट परिस्थिती जाल्ली आसा आनी लोकांची मागणी आसा की तांकां पयलींचो जसो तांचो रस्तो आसलो तसोच तांकां परत करून दिवचो, पूण कोणाचेंच हांगा लक्ष ना अशें आमकां दिसता। आमदारून कितें प्रयत्न केल्या पूण त्याच्या प्रयत्नाक अजून यश येवंक ना। म्हणून आमकां अशें दिसता की हो जो रस्तो बरो आसलो थंयसर परत तसोच तांकां रस्तो करून दिवपाक जाय लोकांक। हांगा जे पायपलायन घातल्या गॅस पायपलायन तेंच्यांनी कांयच थंय लक्ष दिवंक ना, फक्त फोडले आनी गेले ते। पूण आपलें काम जाल्या उपरांत थंय कोणी पळयना अशी परिस्थिती तेंची जाल्ली आसा। तेजे लोकांची मागणी आसा की हो रस्तो तांकां सारको करून दिवचो आनी जे त्रास जाता तातूंत त्याच्या पासून तांकां तेंची सुटका करची। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।